कॅप्टन बाब काल इलेक्शना दिसा लिहिला तुमची पार्टीक वोट्स पडले तुम्ही पडे आता कॅप्टना हें जाला न्हू हेजी तुम्ही सॅटिस्फायड आहे कित्याक रिएक्शन? नमस्कार. आनीक सांगपा म्हळ्यार मोना काळजासून आमी सावथ गोवा जनतेचे उपकारी आहे. कित्याक काँग्रेसाक जेन्ना कॅन्डिडेट कॅप्टन विर्याटोक आमी दिलो पार्टीन दिलो, आमगेले जनरल पब्लिकाचें परसेप्शन सारकें अशें आशिल्लें की कॅप्टन वील वीन, बट कांय कारण फॅक्टर आशिल्ले कित्याक आमी दोगूय जाण काँग्रेसाचे आमदार आशिल्ले सावथाक. आमगेले तीन अलायन्स पार्टनर आसले, 3 आमदार. बट कॅप्टन हो जो कॅन्डिडेट जेन्ना काँग्रेसान दिलो, एक म्हाका दिसता आमी 50% इलेक्शन हे जिखलेच दिसले. बट हे फॅक्टर हे आसले कित्याक रुलिंगाक सरकार जो बीजेपी आहा तेंकडे मनी पावर, बाकीचे सगळो पावर आहा, एडमिनिस्ट्रेशन तेंकडे आहा, सगळे तेंगेले जे बाकीचे गव्हर्मेंट आहाय तेवूय तेंकडे वस्त आशिल्ल्यो. बट लोक आमगेलो सावथ गोवा लोक रावलो चड करून सालसेटाचोय. वी गॉट a 70,000 almost plus lead in Salset, which we were expecting that lead. But लोकांक म्हाका सुद्दां श्रेय लोकां वयता, सावथ गोवा लोकां वयता. आनीक वी आर हॅपी विथ दॅट 15,000 विक्ट्री लीड आमकां मेळ्ळ्या. वी आर क्वायट हॅपी एंड म्हाका दिसता दॅट इज वॉट वी थॉट ऑफ. बिटवीन 15 to 20,000 वी वील वीन. एंड डेफिनेटली आमी एक्सपेक्टेशना प्रमाणे सावथ गोवा लोकांनी वोट केलो काँग्रेसाक, आनी इट इज नाव आवर टायम टू डिलिव्हर. थँक्यू.